सरपंच बेकायदेशीरपणान घर बांधता पण तिचे बांधकाम कोणाकच दिसना अशें म्हणत फातर्पेच्या लोकांनी सरपंचा कडेन बोट दाखयला पण सरपंचाच्या घोवान हे आरोप न्हय काडल्यात। तो म्हणटा ताचे कडेन सगळे तरेचे परवाने आसात। काही दिसा पयलीं फातर्पा पंचायतीन 10 जणांची घरां बेकायदेशीर थारायत ती मोडपाचो आदेश दिल्लो, पूण ह्या लोकांनी पंचायत कोर्टात वचून थळाव्या पंचायतीच्या ह्या आदेशाचेर स्थगिती हाडिल्ली। पळयात ते कितें म्हणटात ते। सरपंच इतलें कायदो जाणा जाल्यार हें तेणी इलिगल तें घर कित्याक बांदता? कोण मुसळीत शॉप करता? सरपंच। हय सरपंच। आतां दुसरी कितें आतां म्हाका आरटीआय रिपोर्टाक मेळ्ळा, आरटीआय रिपोर्टाक म्हाका मेळ्ळ्या प्रमाणे थिंगा 42/8 हेगेलें नांव कांय ना। तेतून एक सगूण नायक म्हणून एक नांव आसा, सगूण नायक। आनी हेगेले ह्यात पळय मेदेनी पळयात तेगे घोव संतोष म्हणटो हेतून पंचायती क्लार्क म्हणून कामां आसा। आनी हे सरपंच एक सर्टिफिकेट म्हाका आरटीआय रिपोर्टाक मेळ्ळा कितें सगूण नायक म्हणटा तें सगूण नायक म्हणून तेगे डेथ सर्टिफिकेट सगूण नायक आहा। आनी त्या बेजाचेर तो हेपी कितें व्हिडिओ कितें तेणें प्रोड्यूस केला आनी आपूण रिपेर करता म्हणून तो हें घेयला पूण तेगे तें डॉक्युमेंट कोणी व्हेरीफाय केलें नाय। आनी सरपंच आपल्या घोवाकच दिता सगूण नायक म्हणटे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ म्हणटे आपूण संतोशा रिक्वेस्टाचेर तें दिता म्हणला सगूण नायक हें आनी सगूण नायक एकूच पर्सन म्हणून। आतां डिवायस पॅन एसपी कंप्लेन केला आपली केला बी अशें एक्शन घेयना हेजेर कितें तुमी एक्शन घेवची म्हणून। आनी आतां फाल्यां डायरेक्टराक कंप्लेन करतलो, सरपंचाक डिस्क्वॉलिफाय करचो, सेक्रेटरी सस्पेंड करचो आनी तेगेलो घोव पळय क्लार्क आहा तेकाय सस्पेंड करचो म्हणून। आमगे ओल्ड घर आसलें तें मोडपा पावलें खूब वर्साचें 1940 सुमार जातलें तें मोडपा पावलें म्हणून हांवें काडलें एप्लिकेशन केलें पंचायतीन व्हिडिओ ऑफिसान धाडलें। व्हिडिओन मागीर इन्स्पेक्शन बी करून म्हाका पंचायतीक परमिशनाक हें दिलें, लेटर दिलें। मागीर पंचायतीन बॉडी घालून आमकां परमिशन दिलें। फातर्पेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।